संतोषात उल्हासात सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान कळत्या काळजा धन्य तुका भेटयता पोविस्तानान आमकां नवें रसन केला पोविसबेत आमकां नवें मिसांव दिलय तुझ्या उपकारा करगा पाटयता तुझी दया आमचे देवो म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेता जिन्ये तुझ्या मी भाग्येता संतोषात वडुल्हासात सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी ऐका मोगाच्यानो आज पवित्र सभा जेजून रुपांतर जाल्लें फेस्त संभ्रमता तशेंच आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताची उतरां चीर दिवन आयकूंक उलो दिता जेजू ताबोर पर्वतार आपल्या आशिसा मुखार रुपांतर जावन आपली महिमा परगडता ह्या वेळार सर्गींचो बाप आपणाचो मोगाचो पूत जेजू म्हूण संवसाराक उगडापें करता आमची वायटाची जिणी सांडून बरी जिणी जियोवच्या मरिफात आमची जिणी रुपांतर करूंक खंडीत साज आसा तर मोगाच्यानो आमी त्या आशिसां बरी जेजूची महिमा अनुभव कर आनी तोच अनुभव लोकां संगी वांटून घेवन तांचें जिवीत रुपीत करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळा मागया मोगाळ भाव भयण ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो भगवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाबो. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ
चातुर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फुता सौम्या देवा देवाचे शिडी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या तुझ्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा रुपांतरलेले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ तीर केलो त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें परगट केलें संवसारांत तुज्या पुताच्या उतरांक सदांच पाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचे येणे तुमकां कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली घडपां वा खाणयो आमी तुमकां सांगूंक ना ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखुल्लो आसा. निजायकी देवा बापा थावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवा थावन ताचे विशांत आयिल्ल्या त्या थाळ्यान अशें म्हळें हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार हो स्थळो आकाशांतावन आयलो तो आमी खूद आयकलो. ह्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्याचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाची दिल्यार बरें. दीस उजवाडसर आनी फांत्याचो सूख तुमच्या अंतस्करणांनी उदेसर काळोखांत प्रकाशतल्या एक दिव्या बरी तो मुनयेत. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच ओरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच ओरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासूं दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख वसता ताचे भोंवती न्यायनीत ताच्या सिंहासनांनी बुन्याद. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच ओरतो. सगळ्या संवसाराच्या धनिया मुखार होय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना बरी करतात. मळब ताचे नितीवंतपण परगडता सर जानांगा देखता ताची महिमा. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच ओरतो. तुन सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी सर देवा मध्ये अत्युन्नात म्हणटात तो तुंच. सर्वेस्पर राजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच ओरतो. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Homo moga suput, to maka manwala, taka tumi aika. Alleluia, 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 Alleluia. Serve sportum ce soveiasu, तुमचे सोवयासो Mateva परमने Jesu Christa ci शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोया. स दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआंवक आपल्या संगताक घेवन एक उबार दोंगरार बरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखा मोड सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवें जालें. आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुम्या, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तोंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकोन शिस इतले भियेले की ते धरणीर उमतेस शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपड म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयिल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगच्या भावन आनी भयणीनो, आमी कोरोना पिडेच्या काळार आसाव आनी ह्या वेळार आमकां मुख्य जावन थोड्यो रुली पाळूंक आसात. मास्क घालचें आनी ताचे चड मापान अंतर सांबाळचें. जर तर आमी अंतर सांबाळटा आमकां ही पिडा बदलना म्हूण सांगतात. जर तर आमी पातकाच्या त्या कोंडांत आमी पडना जावच्याक आमी कितें करूंक जाय. आमचे क्रिस्ती पवित्रपण आमी सांबाळिजे जाल्यार पातकातावन, वायटातावन, खोटेपणातावन आमी अंतर सांबाळूंक जाय. जर तर आमी पातकातावन अंतर सांबाळटा आमचें जिवीत खंडीत जावन रुपांतर जाता. आमी रुपांतर जातेल्या. रुपांतर म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन डिविनायझेशन, थेओसिस, म्हणजे आमी दैवीक जावचें, दैवीकपण आपणावचें. हें जावन आसा रुपांतर. जेजूच्या महिमेंत आमी भितर सरचें. आज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आचरण करता. एक ओर्तें फेस्त. जेजू दोंगरार वयर चडून वेता आनी थंयसर रुपांतर जाता. हें रुपांतर म्हळ्यार कितें? पवित्र सभेचे दोतोर आनी बरयणार म्हणटात, जेजूचें रुपांतर जावन आसा सर्गींच्या राजाची झळक आनी जेजूच्या महिमेची वळख जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली ती आनी ताचे मरिफात आमा सोमेस्तांक ताणें उगडाप केल्ली ती महान घडी. आनी ह्या घडये रुपांतर जावच्या मरिफात
जेजू देवाच्या महिमेंत भितर सरता आनी आपणाच्या सिसांक उगडापे करता की आपूण मनीस मात्र न्हय, आपूण संपूर्ण देव मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो म्हूण त्या ताबोर पर्वतार एक सत आपणाच्या सिसांक उगडापें करता. हें कित्याक जेजू रुपांतर जाता आनी हें सत उगडापें करता. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसलो जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो, मनशाची सडवण करूंक तो आयिल्लो, पूण ही सडवण कुर्साच्या मरणा मरिफा जावंचार आसली. आनी ह्या कुर्साच्या नालिसायाचें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हळें समजोवच्या खातीर आनी ह्या कुर्साच्या मरणाच्या नालिसाया मुखांत्र आपूण मरून जिवन जातलो आनी तुमकां सडवून आनी येतलो म्हणलें समजोवच्या खातीर आपणाची महिमा तो आपणाच्या शिसांक प्रगट करता. आनी अशें कुर्साचेर तांकां आपणाचो भावार्थ घट करूंक आनी कुर्साचें जिवीत धैर्यान स्विकार करूंक जेजू थंयसर रुपांतर जाता आनी आपणाची महिमा दाखयता. देखूनच जेजू रुपांतर जावच्या पयलीं आपणाच्या शिसांक सवाल करता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा, उपरांत तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी ह्या सवालाक जाप मेळ्ळ्या उपरांत आपणाच्या शिसांक तो घेवन त्या ताबोर पर्वतार येता आनी थंयसर रुपांतर जाता. आनी थंय देंवन आयल्या उपरांत आपणाच्या कश्टा पाशा विशयांत तो आपणाच्या शिसांक सांगता, मनशा पुताक जायते सोसूंक मेळटलें, पेल्याच्या अधीन करतले आनी कुर्साचें मरण ताणें मरोंक आसा, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवांत उरतलो. हें सत तांकां तो ह्या महिमेच्या उगडपणा उपरांत आपणाच्या शिसांक कळीत करता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्या तीन घडितांत आमकां दिसून येवच्यो संगती कसल्यो. पयलें शिसांचो संको. थंयसर तेग जण शिस पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब हे तेग जण मात्र थंयसर जेजू सांगता त्या ताबोर पर्वतार आसतात. पेद्रू आमी जाणाव ताणें जेजू कोण म्हूण जाप दिल्ली. तूं जावन जाय जिव्या देवाचो पूत म्हूण पेद्रून जाप दिल्ली. आनी जुवांव आनी जाकोब बाबाऊ आमी ती खाल्स पिवंक तयार आसा म्हूण ताणें सांगिल्लें. आनी त्या पासत तांकां ते गायकी घेवन जेजू त्या दोंगरार वेता आनी थंयसर रुपांतर जाता. आनी हेच शीस उपरांत गेत्सेमनी मळ्यांत ती एक जण जेजू वचून थंय मागणी करता आसतना थंयसर ते आसले. अशें म्हळ्यार देर इज अ कनेक्शन बिटवीन ट्रान्सफिगरेशन अँड पॅशन ऑफ क्रायस्ट. पाशवाच्या जिविताक आनी ह्या रुपांतराच्या त्या जिविताक थंयसर संबंद आसा म्हूण हांगासर ह्या तेगा शिसांच्या हजरपणाद्वारे आमकां कळीत जाता. दुसऱ्यान थंयसर मैजे आनी एलिया हजर जातात. मैजे निती नियमाचो संकेत आनी एलिया प्रवतपणाचो संकेत जावन आसा. जेजू ह्यो दोनी संगती निती नियमा आनी प्रवतपण हें संपूर्ण एक पावोवंक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. कशें मैजेन इस्रायल प्रजाक इजिप्ताच्या गुलामपणांत सोडलें गी, तशें जेजू देव तो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो कुर्साच्या मरणा मरिफात आमकां तो पातकाच्या त्या गुलामपणांत आमकां भायर काडूंक आयला म्हणलें हें सत जेजू थंयसर उगडापें करता. आनी तिसऱ्यान देव बाप थंयसर उलयता. देव बापाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें तुमी आयका. हांगासर आमकां कळीत जाता की जेजू आमकां आमचो मैजे बरी आमकां पातकांतलें सोडोवंक आयिल्लो एक प्रवादी मात न्हय वा इतर प्रवादी मात्र न्हय, फकत तो येवंक असो मेस्साया मात न्हय, तो देवाचो नीज जनीत पूत म्हणलें आमकां हांगासर त्या बापाच्या उतराद्वारे उगडापें जाता. आनी हांगासर पवित्र तिनदादीचें उगडापणय जाता. देव बाप ताळ्या रुपार थंयसर प्रसन्न जाता. देव पूत मनुश्य रुपार थंयसर ताबोर पर्वतार आसता आनी देव पवित्रात्मो मोडा रुपार थंयसर आसा.
पवित्र त्रिंददेचे उगडावण त्या ताबर पर्वतार ह्या जेजू रुपांतर जावच्या त्या वेळार आमकां दिश्टीक पडटा. तर मगाच्या भावना आनी भयणो, ह्या सगळ्या गणितांत आमकां मेळचो संदेश कितें? पयलो संदेश जावन आसा जेजूचे रुपांतर आमकां ताच्या देवपणाची वळख दिता. जेजू नीज जावन देव जावन आसा म्हणलो संदेश आमकां मेळटा, खात्री आमकां मेळटा. आनी दुसरें जावन आसा ह्या जेजूचें देवपण पळोवन वळख केल्ल्या आमकां ताच्या त्या देवपणांत भितर सरूंक आपोवणें आसा म्हणलें आमी सत मानूंक जाय, आमी वळखूंक जाय. कशें जेजून त्या ताबर पर्वतार आपणाची महिमा प्रगट केली की तशें ह्या महिमेंत आमी भितर सरून जेजूचो पाटलाव कर, पातकातावन मेकळें जावन संवसारी वडण्याक बोलनासतना सदांच क्रिस्त सांगाता आसून ताच्या पवित्र मिस्त्रांत आमी दिसान दीस वांटो घेवन खुर्साचें जिवीत आमी आपणावन आमचे कोरीस सदांचे कश्टांचे ते कोरीस आमी घेवन कोण पातयेन जेजूचो पाटलाव करून येता खंडी जावन तो वा ती रुपांतर जातली. आनी असल्या रुपांतराच्या जिविताक आमकां देवान आपणाच्या पुता मार्फत आपयलां. तर आमी दिसान दीस आमचे थंय आशिल्ले पातकी सैंब नाश करूंक आनी दैवीक सैंब वाडोवंक सोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कितलें चड आमी पातकाक मरतांव आनी दैवीक सैंब आमचे थंय आमी आपणायतांव खंडी जावन आमी रुपांतर जातल्या. असलें रुपांतरपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. गोवांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदाकांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेशीवर दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या मोगाळ बाबेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पयलींच्या जगात सर्वस्व घेव. महिमे वोन देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस por तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस प्रार्थय उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी प्रगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें
सूर्यासारखे परजळीत करून दाखयले. अशी ताणें मना शिसांची कुर्साच्या इनपणाक केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुंडार्थ कुडीक फावो जातेली तिस्सा आपले असक्त मनशा सैंबाचे कुडींत आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी वडा संतोषान आमी गायतांव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पंतू सर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कुडू तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut pergătuia. Sumia Jezu तुझे मरण आम्ही समरमताव तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटताव तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन सुजेते सोपती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सुरवंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी खुशी शिराक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिसांव तशें आमचीं पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयेकुने जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भागांनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशेन अत्रेक तेलांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वा कंथांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. माय मग उत्सव एकामेका शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराच्या नम समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जीवनाका पेल्ल्यान ती सुभागी. सुम्यात म्हज्या पितरांचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. हे वेगये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला काळजा दारुगड रावला. तुजे घरी येवन पावला काळजा दारुगड रावला. रास्तू करया बिडारा निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ये मोच्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता. ये बेगये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरण तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे महिमे भरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव वी. आमेन.
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार Eva buldar kazan zadım Cinedvari berzangkasın Kristasarko ani Krista Serta shanti servang labam Salya amina rashera Jesu gebun bergekara Kuri savam ce bote mok savam ce hate Sumiyam zora zaraz karu sagla suvate Kuri savam ce bote mok savam ce hate Sumiyam zora zaraz karu sagla suvate Mokar putra sohe Aukar beri aşirvadi vakta Pentru Zikruin, rugăm și Doamne, să ne smanadlim, Papa și Pătaști, Păitre, Păcinavi. Amen.